मोगच्या प्रेक्षकांक आणि वीक्षकांक विश्वकोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओतां हांव फेल्सी लोबो तुमचे कडेन थोडे विशयी आज उलोवच्याक हांगा पावल्या. जायतो काळ जालो. आज प्रत्येक जावन आमच्या युवजनांच्या एका विभागाक आमी गेल्ली आसा आनी आमच्या संगत एक युव टॅलंट आसा. स्फूर्तेन बरयल्लें, शिकपांत भोव उंचले अंक घेतिल्ले आनी एका जिविताच्या उंचल्या पांवड्याक पावोवंक एक अंदज घेतिल्लें एक भुरगें आमचे संगत आसा. ताचे संगत उलोवंक थोड्यो संगती समजोवंक आनी आमच्या मुखल्या पिळगेक मुखल्या भुरग्यांक ताचे तोंड कितें कांय स्फूर्ती लागता ती पळोवंक आमी हांगासर पावल्या. आज म्हजे संगत बसला कुमारी रेचल पिंटो. देरेबेल इसो गांव आनी परच्या पयर चलिल्ल्या CA परिक्षेंत ती पास जाल्या. बरे अंक तिने जोडल्यात आनी एक बरें एक उत्तेजनाचें हेरांक उत्तेजन दिवचें स्फूर्तेन भरचें एक साधन तिने केलां. त्या खातीर तिचे संगत तिच्या जिविताचे थोडे उंचले विशयी ह्या बरे विशयी आमी वांटून घेवच्याक हांगा आसां आनी तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव माया मोगाचो स्वागत मागतां. मोगाच्या रेचल तुकाय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. ओके, आतां आमी येवया आमच्या उलोवण्याक येवया. एका व्यक्तीच्या जिवितांत बाळपण एक भोव गरजेचें न्ही गे. आतां तुज्याय जिवितांत एक बाळपण उतरून तूं आयलाय. कशें आसलें तुजें बाळपण ह्या विशयान आमकां कांय थोडें सांगयत. वय मॅम, मुझे जल्म हांगा मँगलोरांत जाल्लें, बट मुझे बाळपण पुरा दुसऱ्या जाग्यार जाल्लें. ओके, सो म्हजो डॅडी HR मॅनेजर जावन तो दुसऱ्या कंपनीन काम करतलो. तशें सुरूचे 2 वर्सां आमी गोवा आसल्या, मागीर आमी 3 वर्सां मैसूर आसल्या आनी मागीर 12 वर्सां आमी बेलगांव म्हणल्या सिटींत आसल्या. तशें मुझे मेजर बाळपण बेलगांवांत जाल्लें. स्कूलिंग जावन दी, PUC जावन दी पुरा बेलगांवांत जाल्लें. तशें एक डिफरंट एक्सपिरियन्स जालें म्हाका. आमी हांगा वेकेशनाक हांगा येताल्या मँगलोर. वय माय आसताली तशें आमी हांगा येताल्या. तशें मोगान वाडयलां म्हाका मम्मा डॅडान. बाळपण एक कशेचें जावन आसलें. तुजें एक पेक्युलियर म्हणयत कित्याक म्हळ्यार तुका गोंय पळोवंक मेळ्ळें, वय मागीर बेळगांव पळोवंक मेळ्ळें, मैसूर पळोवंक मेळ्ळें न्ही गे. वय तर कुशेची गजाल तुका डिफरंट एक्सपिरियन्स जाले म्हाका मस्त दुसऱ्या दुसऱ्या रितीचे लोक संस्कृती पुरा तुका पळोवंक मेळ्ळी न्ही गे. विशेष कशी जाली तुका ल्हानपण उडास आसात गे कांय ल्हानपणाच्यो सांगती. गोवाचे म्हाका चड उडास ना, बट मैसूरचे इल्ले उडास आसा. तेंचे रिच हेरिटेज ने तेंचे इल्ले उडास आसा. बेलगांवचे मेजरली म्हाका उडास आसा सांगेत आनी एक अटॅचमेंट आसा त्या सिटींत. आनी तशें म्हाका इल्ले मराठीचे टच आसा. ते बॉर्डरार जाता न्ही महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर. तशें एक डिफरंट एक्सपिरियन्स जावन कोंकणी आसा. ते कोंकणी आसा. आनी मैसूरच्या पॅलसाक वचचें पळोवचें अवकाश बरें मेळ्ळ्यात. बरें बरें एक अवकाश तुका मेळ्ळ्यात. बरें जिवीत बाळपणाचें जिवीत तुका लाभलां न्ही गे. मागीर शिकप तुजें प्रायमरीचें शिकप हायस्कूल शिकप आनी खंय जालें. प्रायमरी तावन हायस्कूल हांव डिवायन प्रोविडन्स कॉन्व्हेंट हायस्कूल म्हणल्यार एका कॉन्व्हेंट इस्कॉलांत आसली. ते SPL जावन आसली हांव. वय आनी म्हाका स्पोर्ट्सांत आनी पुराय मस्त इंट्रस्ट आसलें. नेटबॉलांत स्टेट लेवल मेसर पावयल्ली हांव. आनी इस्कॉलांत बँड जावन दी या डान्स जावन दी पुराय ती म्हाका इंट्रस्ट आसलें मस्त. मागीर PUC गोगटे PU कॉलेज म्हणून बेलगांवांत कंप्लीट केल्लें. ते सेकंड PUCंत डिस्ट्रिक्टान फर्स्ट आयिल्लें हांव. तशें ताचे उपरांत मागीर आमी हांगा मँगलोर पर्मनंटली शिफ्ट जाल्या आनी BCom हांवें सेंट अलोयशियस ऑटोनॉमस कॉलेजींत केल्लें हांवें. मागीर ताचे उपरांत वय थंय म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळें BCoमांत. आनी ताचे उपरांत BCom वट्टू करता हांवें फावंडेशन जावन दी आनी इंटरमिडिएटाचे एग्जाम्स क्लियर केले CAचे. सो विथ BComत हांवें CA सुरू केलें. CAचे प्रिपरेशन्स ते फर्स्ट लेवल आनी सेकंड लेवल फावंडेशन आनी इंटरमिडिएट क्लियर करून BCom जाल्ल्यानंत डिसोजा लोबो सल्डाना म्हणल्यार त्या विशयांत आमी मागीर वचूंक आसा उलोवंक आसा. पयलें म्हाका तुजें कॉलेजीचें शिकप कशें जालें. एलोयशियस कॉलेजींत कॉलेजीक जॉइन जालें तूं न्ही. BCoमाक जॉइन जाल्ली. कॉलेजीचें लायफ कशें आसलें. मस्त जॉली आसलें म्हणयत. एलोयशियसांत शिकचे वटेक कितले एक्टिविटीज आसात मस्त एक्टिविटीज. बट म्हाका कालें जालें म्हळ्यार म्हजें फर्स्ट इयर जाल्ल्यानंत कोरोना आयिल्ल्या वरवीं पुरा ऑनलायन जालें.
तशे इल्लेशे 1.5 year म्हणयत म्हाका मेळ्ळो ना कॉलेज लायफ फर्स्ट 1 year मेळ्ळें तें हांव सहोदया म्हणल्यार एक एसोसिएशनांत आहली तेंतून आमी कॅम्प्स जाताल्या एलोशेस कॅम्पस इतले सोबीत आसा मस्त मस्त शिकोंक मेळ्ळें मस्त एन्जॉय करूंक मेळ्ळें कॉलेज लायफ त्या कोरोनाच्या टायमार तुमकां कितें करूंक आसलें तुमी घरातून स्टडी करताल्यात वय आमकां मागीर तुमकां- ऑनलायन क्लासेस आसले मागीर तुमकां विजीट करूंक आनी बरें आसता न्ही थंय ते एक विशेष आसा न्ही थंय जर दुबळ्यांक पळोवंक वय, वयचें वय. प्रायस्तांक पळोवंक वयचें तें बरें आसा न्ही थंय वय एक्चुअली व्हॅल्यूज आनी परत तुमकां थंय शिकोवंक अवकाश मेळटात न्ही वय. ओके बीकॉम करताना तुवें सीए करेजे म्हणून एक चिंतलें की या पयलेंच ना सुरू हांवें तशें चिंतून नासलें बट मागीर कोरोना आयिल्ल्या वरवीं हांवें चिंतलें घरा बेश्टे बसून टायम वेस्ट करचे की जस्ट एक ट्राय करता म्हणल्या खातीर हांवें क्लासीस स्टार्ट केले फावंडेशनाचे ते जावन मागीर कंटिन्यू जाले कोरोना येयले बरें कसं पडलें न्ही वय, कोरोना म्हणजे येयले case वरवीं जर- तुका एक सीए करचे वय. अवकाश एक प्लॅन तुवें चिंतलें त्या वय, धाडा ते जाल्यार चिंतलें कशें आसलें फावंडेशनाचे आनी बरें एक्सपिरियन्स ओके गे बरें गे वय हांव केवीसी म्हणल्यार एका हम्म. कोचिंग सेंटराक वय. गेल्ली ते त्या दाडा ऑनलायन आहले फर्स्ट फावंडेशनाक बट तेंचे फॅकल्टी इतले बरे आहले इतले मोटिवेटेड आहले ते तर म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें कोण हांवें- कोण सर म्हण काय संगीत गी येस सीए किरण वसंत हा. म्हणून सर आहलो मागीर सीए दीपिका वसानी म्हणलेली मॅम आहली आनी सीए जेसन कॅस्टलिनो म्हणलो सर हम्म. तशे तांणी पुरान इतले मोटिवेट केले तांणी तांचे लायफ स्टोरीज सांगून तशे इन्स्पायर केले तानी कॉलेज घेताली गी तुमचे कडेन तुमकां क्लासी कॉलेज ना हांव तांचे कोचिंग सेंटराक येताली वय. तुमच्या ग्रुपांत खंय कॉलेजींत कितलीं जाणां आशिल्ल्या तुमच्या त्या ग्रुपांत एलोशिसांत इंटग्रेटेड बॅच म्हणून वय. आसा हांव बट रेग्युलर बीकॉमांत हा. आहली तशे म्हज्या बॅच आतां हांव एकलींत आहली केवीसीन मागीर ती सपरेट इंटग्रेटेड बॅचाक सपरेट कोचिंगाक घेतली इंटग्रेटेड बॅच मस्त आयल्या की वय आहली मुसना कशें आसा त्या सीए शिकपाचे विशयांत एक जनरल ओपिनियन एक कशी आसा आतां प्रेझेंट सिनेरियो प्रेझेंट सिनारिओ म्हणजे आतां हांव जॉईन जाताना हम्म. 3 years ऑफ आर्टिकलशीप वय. आहले सो आमकां बीकॉम जाल्ल्यानंतर जॉईन जावेत आहले देर वर 2 लायन्स डायरेक्ट एंट्री आनी थ्रू इंटरमिडिएट रूट आतां एकच जाला इंटरमिडिएट जायजेत मागीरच आमकां आर्टिकलशीप स्टार्ट करयेत सो आय वुड से देखून आतां बरें जालें बीकॉम वटूकच तांकां फिनिश करयेत आनी मागीर 2 years आर्टिकलशीप करून फायनल्स इजिली बरोवयेत हार्ड वर्क जायचे मस्त बट ताचे फ्रूट तितलेच आसा वय करेक्ट रिवॉर्ड आतां तुका प्रिपरेशन करूंक हय. हर एका स्टुडंटाक एकच लायक वातावरण आसना आसाना तुका पूरक आसलें गे वातावरण घरा प्रिपेर करूंक ह्या कालांत कॉलेजींत वय म्हज्या घरा मस्त सपोर्टिव्ह आहली म्हजी पेरेंट्स लायक हांव शिकताना ती तशें ते सपोर्टिव्ह जावन सायलेंट जाताली आनी म्हाका कशें म्हळ्यार मदें मदें ब्रेक कांग घेवंक जाय वय. आसता एवरी 3 hours ब्रेक कांग घेताना हांवें वचून मम्मा कडेन उलोवचें इल्लें मायंड फ्रेश जावचें मागीर म्हाका केदाळे मनी ती मोटिवेट जाल्यार दोगांय मम्मा डाडा जावन ती मोटिवेट करताली तशें म्हाका म्हज्या घरा परफेक्ट वातावरण वातावरण आहलें आसलें. म्हणयत शिकोंक तशें तूं शिकोवंक घराच बसून शिकताली वय म्हजे मस्त कलीग जावन दी फ्रेंड्स जावन दी लायब्ररीक गेल्ली हांवें चिंतलें बट म्हाका घरात मस्त बरें वय, भोगलें शिकचें तशें हांव घरात घराच शिकली बसून शिकली वय घराच ओके तसं एक प्रॉब्लेम येताना तुमी कशें तुमच्या कोचिंगा कडेन वचून वेतालेत की ना वय म्हजे मेंटर्स सीए सलोमीन सीए विक्रम ती म्हजी वय. प्रिंसिपल्स ओके. आहली तांचे कडेन उलयताली हांव ती मस्त मोटिवेट करताली आनी मागीर म्हजे सिनियर्स आहले सीए जॉयस्टन सीए शशीधर म्हणून तशें तांचे कडेन उलयताली हांव कित्याक म्हळ्यार ती रिसेंटली पास आउट जाल्ली लायक क्लियर केल्लें तांणी वय. तशें तांचे कडेन उलयताना आनीक इल्लें मोटिवेशन येता कशें काल Correct. करी खंयचे मनी सब्जेक्टांत म्हाका एक कश्ट भोगल्यार ते मागीर एक इजी सोल्युशन सांगताले तशें इम्पॉर्टंट म्हणयत कम्युनिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक दोगा तेगा जाणां कडेन म्हणी एक कम्युनिकेशन आसल्यार एक मोटिवेशन कन्सिस्टंट उरता हांगा तावन कॉलेजींत तावन कशें तुमकां सपोर्ट कशें सपोर्ट करताले लेक्चरर्स आनी परत तुमकां लेक्चरर्सांनी मस्त सपोर्टिव्ह आहली तशें हांव एग्जाम आनी बरयतना तांकां गोत्तालें हांव एग्जाम सीएचे एग्जाम वटूक बरोवन आसा म्हणून तशें मस्त सपोर्टिव्ह आहली एनकरेजींग मागीर क्लासीस ती बरें आहलें तांणी तुमकां अवकाश करून दितात शिकोवंक आनी परत वय शिकोवंक आनी वय, अभ्यास वय, करतात. बरें Yes, आसा ma'am. तुजें एक्चुअली सीए बरोवचें प्लॅन कशें आसलें म्हणजे कशें तूं मॅनेज करून येतलें पेपर्स आनी परत कशें प्रिपेर करचें कशें आसलें तुजें प्लॅनिंग
इंटरमिडिएटाक कशें कोचिंगाच्यानी सांगलें हांवें तशेंच ते केलें प्लॅनिंग पुरा. फायनल्साक हांवें 1 year जावन स्टार्ट केलें प्लॅनिंग. सो क्लासीस स्टार्ट केले हांवें पुराय की ऑनलायन कोचिंगाक गेल्लें हांवें फायनल्साचे. तशें 1 वर्स पयलें हांवें स्टार्ट केल्लें. म्हजे आर्टिकलशिपा वट्टकच हांव क्लासीस पळयतालीं. मागीर म्हाका 6 months स्टडी लीव मेळ्ळें. तशें तातूंत हांवें पुरा कोचिंग कंप्लीट करून शिकतलें. सो म्हजें बिलीफ जालें म्हणल्यार टायम टेबल करीचें, प्रॉपर प्लॅनिंग जायचें. सो हांव फर्स्ट सुरू करतना मंथ वायज प्लॅन केलें हांवें. ह्या मंथा भितर हे सब्जेक्ट जायचे, ह्या मंथा भितर नेक्स्ट सब्जेक्ट जायचे म्हणून. मागीर तेचे उपरांत डिटेल्ड एज इन ईच डे आतां ईच वीकांत हे चॅप्टर्स जायचे ह्या सब्जेक्टांत. तशें आनी स्टिक जाताली त्या टायम टेबलाक. म्हणल्यार ते टायम टेबलान इल्ले ब्रेक दवरीचे, इल्ले बफर टायम दवरीचे. सो तशें करून ते दळा ते एवरी डे टिक घालताले ते जालें म्हणून आज वो चॅप्टर जालो वो चॅप्टर. दॅट स्मॉल गोल्स मॅटर. तशें डिटेलार प्लॅन करून हांव शिकल्लें. आनी आय प्लॅन्ड 3 रिविजन्स. सो मॅनेज म्हळ्यार हांवें 3 रिविजन्स फिनीश करून मागीर एग्जामाक गेल्लें. कशें एग्जाम तूं एकच फावटी पुरो सब्जेक्ट्स बरयले की या तुवें डिवायड केले? वय फायनल्साचे हांवें 6 सब्जेक्ट्स वट्टूक बरयल्ले. जानेवारीन फर्स्ट टायम बरयल्ले. ते दळा म्हजे 3 सब्जेक्ट्स क्लियर जाले फर्स्ट ग्रुप. मागीर आनी 3 सब्जेक्ट हांवें आतां मेयांत बरयल्ले. तें तुका एकच फावटी एक कितें भोगलें की बाबा म्हाका नाका तसलें कित्याक हांवें काण गेलें म्हणून तशें कांय एक नेगेटीव कांय येयल्लें आसा की तुका की दाळापणी एक फावटी मनी? मस्त आयिल्लें. तशें म्हळ्यार म्हाका ल्हानतावन संवय ना फेलियर कांक घेवन. हांवें केन्नाय एक्सपिरियन्स करूं नासलें फेलियर. आनी फावंडेशन जावन दी, इंटरमिडिएट जावन दी या स्कूल, कॉलेज हर एक कडेन बरे मार्क्स आयिल्ले म्हाका. तशें म्हाका ते फेल म्हणलें पळोवन गोत्तू नासलें. जानेवारीन फर्स्ट टायम म्हजे ते एक ग्रुप जायनासतना इट वॉज लायक अ मेजर सेटबॅक. म्हाका म्हळ्यार ताचे भायर येवंकूच कळना कशें. आनी मागीर हांव आनीक शिकोन आसा, म्हजी कलिग्स फ्रेंड्स आनी पुरा मुखार पावल्यांत ते थॉट्स येता लायक इज इट इवन वर्थ इट. म्हजे आतां हांव 20s आसा, सगळीं गळण आसात, हांव आनीक घरा शिकोन आसा म्हणलें ते मस्त थॉट आयले म्हाका. मस्त डिमोटिवेट जाल्लें हांव जानेवारीचे रिजल्ट आयल्या उपरांत. बट मागीर इतले क्लोज येवन ते एक गिव अप करचें बरें न्ही. अँड मस्त सपोर्ट केलें. मम्मी डॅडीन मस्त सपोर्ट केलें. तांणी म्हणलें ना यू कॅन डू इट म्हणलें. आनी मागीर म्हजे प्रिंसिपल्सांनी मस्त सपोर्ट केलें, फ्रेंड्सांनी तशें मोटिवेट करून हांवें करीजत्त म्हणून एक मोतीन दवरून आतां पुरा वर्थ इट फील जाता. गट्ट निर्धार केलोय न्ही. पळय जिवितांत असले चॅलेंजेस फेस करूंक पडतात न्ही. कित्याक म्हळ्यार तूं ल्हानतावन वाडून आयिल्ली रीत तशी आसली. तूं मस्त संगतीनी मुखार आसली, फर्स्ट येताली, गोल्ड मेडलिस्ट तूं. तितलें म्हणटाना तुका काण घेवंक कश्ट जातात. असले संदर्भ विद्यार्थींच्या जिवितांत आयल्या वेळार कितें गरजेचें म्हणून तूं सांगताय? हर एकल्यांचे इमोशनल कॅपॅसिटी दुसऱ्यो आसता. वय ते जस्ट आय डोंट केअर म्हणूंक जायना. फील जाता, हर्ट जाता, ते ऍक्सेप्ट करीचे आनी एक चॅलेंज बॅक करीचे. कित्याक म्हळ्यार आफ्टर एवरी फेलियर देर इज अ सक्सेस. सो एक फावटी जिखत जसं म्हणून काही रूल ना. वय आनी ते काल फेलियर शिकयता न्ही ते सक्सेस तितले शिकयना. म्हणजे तितले एक रेझिलियन्स, तितले एक कमबॅक एटिट्यूड म्हळ्यार खंयचेय सिच्युएशनांत भायर येवचे तले एटिट्यूड आमी फेलियरांत ते शिकता. पूण आतांचे प्रेझेंट जनरेशन तें घेवंक मस्त रेडी आसा न्ही मस्त फावटी. पूण आमी तें घेवंक रेडी आसा जाय. तुवें तुज्या जिवितांत बघिल्लें तें न्ही. आतां पळय अल्टिमेट तुका कितें मेळ्ळें? तुका सक्सेसच मेळ्ळें. ओके. आतां बरें. आतां CA शिकच्या वेळार तुजें प्रिपरेशन पळय तुवें म्हाका सांगली. तूं आर्टिकलशीप करच्या जाग्याचे थोडे आमकां विशीं सांगयात. वय हांव BCom जाल्ले नंतर डिसोजा लोबो सल्डाना म्हणल्या एका ऑफिसांत जॉयन जाल्ली. थंय पार्टनर्स आसले CA एडमंड डिसोजा, CA सलोमे लोबो आनी CA विक्रम सल्डाना. तशें ते 3 वर्सां हांवें आर्टिकलशीप केलें. एक्सपिरियन्स मस्त बरें आहले. तितले आमकां बरे करून गायड करतात आनी मेक शुअर करतात सगळ्यांक बरे अपॉर्च्युनिटी मेळोवन दी म्हणून. सिनियर्सांक प्रिफरन्स दितात, हर एक ऑडिटांत प्रिफरन्स दितात. तशें एक्सपिरियन्स एक बरें आनी मस्त फ्रेंडली एनवायरमेंट. एट द सेम टायम आमकां म्हळ्यार बिजी सिजनान काम करूंक इंट्रस्ट येता तितले. तले एक एनवायरमेंट आनी कले कशें एक पाटी हेल्थ आनी बरें ना जाल्यार अंडरस्टँड करतात. तशें मस्त सपोर्टिव्ह आहले. आनी आतां म्हजे हांव फायनल्साचे प्रिपरेशन्स करतना
सीए सलोमी आणि सीए विक्रम दोगांय मस्त सपोर्टिव्ह जावन हर एक पटी चेक करताली हम्म. कशें जावन आसा कसले हेल्प जायगी हम्म. सर ऑडिटांत हुशार आसा तशें ताणें म्हाका सांगलें ऑडिटाच्या सब्जेक्टान तुका कसलेय गायडन्स जायगी म्हणून गायड करतालो मागीर मॅम अशें प्लॅनिंगान तांणी पुराय हुशार आसा तशें म्हाका टायम टेबल आनी करूंक तिणें हेल्प केलें तशें टचान जाल्ली ती हर एक आर्टिकल्सांक तशेंच मस्त बरे करून गायड करतात आता थंयसर तुमकां कितें चॅलेंजेस फेस करूंक मेळ्ळे की आर्टिकलशीप करताना काही कश्ट म्हणून भोगल्लें काय आसलें की तुमकां या वय टॅक्स ऑडिट सीजनान तांणी आतां हा. मल्टिपल मस्त वय वर्कलोड असता वर्कलोड आसतना येता बट म्हाका ते लायक आसलें वय म्हाका काल काम करतले ते म्हाका मस्त इंटरेस्ट आसलें करेक्ट तशें प्रेशर भोगताले घरा पावतना लेट जाताले बट म्हाका त्या 3 इयर्सांत ते बिझी सिजनच प्रिफरेबल म्हणयत कित्याक म्हळ्यार आमी पुरा ऑफिसांत युनायटेड काम करताले लेट म्हणसर एकामेकाक हेल्प करचे कोणेय काही म्हणी वय सो कश्ट आसले बट म्हाका ते लायक जाले आतांच्या स्टुडंट्साच्या मतींत कशें मस्त जाणां सीए कान घेवंक प्रिफर करतात की कशें आसा तुमी कशें बघतात तुमकां सडावत सीए कान घेवंक लायक करतात की भुरगीं वय आतां सिस्टम कशें जाला म्हळ्यार इल्ले एंट्रन्स लेवल इल्ले कश्ट जाला आनी फायनल्स इल्ले कंपेरेटिवली म्हणटात तशें सो सुरूकच मस्तना फेलियर फेस करून मागीर बॅकआउट करतात आनी आतां कशें म्हळ्यार इंटरमिडिएट जावनच आर्टिकलशिपाक रिगाजेर सो तशें मस्त उणें जाला ऑफिसर्सांत आनी पुराय आर्टिकल्सांनी पुराय उणें जाल्यात कित्याक म्हळ्यार पास जावनच तेजे पयले पुरा बीकॉम जावनच आर्टिकलशिपाक रिगेत आसले तशें आनी काल जाता म्हळ्यार आतां आमी रेग्युलर बीकॉमाक आसल्यार एन्जॉयमेंटांतच येता कोणी तशें सिरियसली कांग घेना बीकॉम जाल्या उपरांत इंटरमिडिएट करूंक ते मस्त टायम कांग घेता म्हणल्यार बरी जाता सो कोणें पयलेंत प्लॅन केल्लो आसता इट इज बेटर पीयूसी वेळार प्लॅन केल्यार ते जाल्यार बीकॉम वटूक इंटरमिडिएट करना केल्यार इट इज व्हेरी मच प्रिफरेबल आतांच्या नेक्स्ट कोण सीए करूंक अपेक्षीत आसा तांकां तुमी सांगचें हें वय हांवें सांगचें वय हार्डवर्क जायचे एक 4 इयर्साचे हार्डवर्क तातूंत मदें आर्टिकलशिपान तितलें काय हार्डवर्क म्हणना फायनल्साक एक 6 months to 1 year इंटरमिडिएटाक एक 6 months तितलें हार्डवर्क जाल्यार मागीर लायफ लाँग हॅपीनेस जाल्ल्या बरी एक अचिव्हमेंट आनी ते जाल्यार आमी आतां फर्स्ट 3 years बीकॉमाचे काले एन्जॉयमेंटान काडल्यार मागीर आमकां रिग्रेट जावनच्या की एक आतां स्टार्टिंगार एक गोल दवरन बरें करून हार्डवर्क करन केल्यार आफ्टर दॅट रिवॉर्ड इज रियली आतां म्हजो एक भुरगो आसा म्हणून चिंत्या ताका पोर SSLC हायेस्ट स्टायलर अबाव 614 to 20 भितर ताणें काडल्यात म्हणून चिंत्या आतां ताचें इंटेन्शन आसा सीए करूंक ताणें कशें प्रिपरेशन स्टार्ट करीत ओके आतां सेकंड पीयूसी जाल्ल्यानंत फावंडेशन बरोबर सो ताका फावंडेशनाक पोर्शन आसचे मेजरली पीयूसीचे इल्लेशे कॉम्प्लिकेटेड बट ते फिनिश करयत ते जाल्ल्यानंतर विदिन 9 months इंटरमिडिएटाकी प्रिपेर करयत ते बरोवन सायमल्टेनियसली बीकॉम क्लासेस इवनिंग कॉलेज करयत मेजरली आतां तशेंच करतात भुरगीं इवनिंग कॉलेज कांग घेवन आर्टिकलशिप सुरू करतात सो बाय द एज ऑफ 22 23 सीएस जातात वय आनी एक एग्जामाचे एक 6 months पयलेले हार्डवर्क हांवें सांगचें जाल्यार कंप्लीट हार्डवर्क हांवें आतां फायनल्साक बरयतना कंप्लीट कट ऑफ केलें सोशल मिडिया ते एक सेन्स ऑफ अचिव्हमेंट ते जाल्यार बेटर आसता लायक कॉन्सन्ट्रेशन बेटर येता अँड देन आफ्टर दॅट पास जाल्या उपरांत ते पुरा वर्थ इट म्हणल्यार बरें जाता एक 6 monthsची सॅक्रिफायस बट मागीर ताचे रिवॉर्ड बरें आसता आतां सीए जालें मस्त एक सॅटिस्फॅक्शनाचें एक वेळ न्ही तुजो आतां हय आतां कालें मुकलें प्लॅन कितें म्हणून तुमी काही आलोचन केल्या गी घरा कितें म्हणटात पप्पा मम्मीक तुवें क्लेन्स भुरगें कितें म्हणटात हांगाच काम कर म्हणटात की ना ती मस्त सपोर्टिव्ह म्हाका काही जाय ते अशी येता तशें तेंत आतां म्हाका कॉर्पोरेटाक जॉयन जावंक जाय बट खंयचे फील्ड म्हणून हांव आनीक रिसर्च करनासा कित्याक म्हळ्यार देर आर मल्टिपल ऑपॉर्च्युनिटीज खंयचे ऑडिट जावन दी टॅक्सेशन जावन दी तशें हांव आतां आनीक रिसर्च करनासा फायनलायज करीत जाय आनी तुका बरो फुडार आशेतो आमी बरो फुडार तुका मेळोंक जाय ओके आतां पयलेंचे स्टडीज पळय आतां तुजो डॅडी मम्मी आनी हांव शिकतना आमकां एक तितले एक विशेष अवकाश नासले आतां बीकॉमान तुका घेया खाली बीकॉमांत एकच विभाग आसलो आतां बीकॉमांत मस्त विभाग आसात न्ही बीकॉमांत आसात बीएससींत सायन्सांत आसात मस्त विभाग आसात तसल्या वेळार आमच्या भुरग्यांक तुमी कशें एक गायडन्स दिवेत या कशें तांणी एक कन्फ्युजन जायनातली बरी
कोणाकडे वशी येतानी कशें काही एक फुडार विंचचो ह्या विशयान काही तुमकां सांगूंक बगताली काय पळय म्हाकाय बगुल्ले तशेंच हं. कोणी गायडन्स समज दिवन चिंतले नासले म्हणल्यार हं. बरें जालें. हं. PUC जावन डायरेक्टली वय BCOMाक जॉयन जाल्लें वय हांव. एक थोडी कोणी म्हणी बरी सिनियर हं. जाल्ल्यार या कोचिंग सेंटर्साक वचून दुसरे आतां मल्टिपल फील्ड्स आसात. वय कॉमर्सान CFA जावन दी, CA, CMA, वय ACCA वय मस्त आसा. तशें CS आसा न्ही CS वय आसा. मस्त फील्ड्स हं. आसात. तशें एक PUC जाल्या उपरांत एक बरे कोणी म्हणी सिनियर्स या हं. रिसेंटली कोण आतां वय 20s 30s आसात तांकां बरें नॉलेज आसता. वय तांचे कडेन उलोवन सुरू जावन एक प्लॅन केल्यार करियर ते दळा समा सेट जाता. भुरग्यांनी फटोवन पडोवंक जायना या तांणी मिसगायड तांकां जायना वय करेक्ट एक मनशाक विंचून वय तांचे एक कडेन बसोवन एक्चुअली आवय बापायन सांगत आसल्यार मस्त बरें म्हणून बगता म्हाका मस्त बरें न्ही वय एक पाटी मागीर आवय बापायक तितलें नॉलेज ना जाल्यार आसना तांकां गोत आसना. वय सो बट तांचे सपोर्ट मस्त इम्पॉर्टंट. करेक्ट आतां आवय बापायनी भुरग्यांच्या सांगाता बसोवन या तांकां सांगाता आपोवन व्हरून बऱ्या एका गायडाक घेवन ताचे सांगाता एक्सपिरियन्स खान गेल्यार एक्सपिरियन्स तांचे शेअर करून घेतल्यार तांचे खालें तांचे गायडन्स घेतल्यार पळय ना. भुरग्यांचो फुडार तांकां बांदून हाडूंक बरो जाता न्ही गे ओके आतां मुखलें तुमचें आलोचन अशी आसा खंयचे तुमी एक्चुअली खाण घेवंक कशी व्हरतात मुखार म्हजे प्रिफरन्स टॅक्सेशन अवेर ओके आसा. बट तेन्ना हांवांनी की आतां रिसर्च करना आसता. हं. टॅक्सेशनान ती लिटिगेशन आं. आसता या करेक्ट कंप्लायन्स बेस्ड वय आसता. वय वय सो हांव आतां तेन्ना रिसर्च करना आसा हं. खंय वचीजे खंयच्यान हं, हं. वचीजे म्हणून ना. तुमचे फील्ड टॅक्सेशन गे वय आमच्या आर्टिकलशिपान पुरेंचे आं एक्सपिरियन्स आहले वय टॅक्सेशन हं, जावन दी ऑडिट जावन दी हं. तशें बट म्हजे इंट्रस्ट आसचे टॅक्सेशनान. ओके तशें हांवें आतां ताचे वयरच रिसर्च करीजे काले स्पेशलायझेशन करेक्ट करीजे म्हणून ना करेक्ट खंयच्या फील्डान ऑपॉर्च्युनिटीज मस्त आसा मस्त आसात. येस इंडियान तर रावचे प्लॅन गी या भायर दुसऱ्या गांवांक आनी परवेचे काही तुमचे प्लॅन आसा गी आतां म्हजे इंडियान तर रावचे हं. प्लॅन आसा. वय बऱ्यो कंपनीज आसा हांगा न्ही गी वय खंय बेंगळुरू या तशें बँगलोर वय जावन दी मुंबय जावन दी बरे कंपनीज आसात. करेक्ट करेक्ट बरें आसा निगे तुमच्या जिवितांत आतां इतलें परत तुमी शिकून इतल्या वयर इतल्या हाका पावल्यात काय एक स्टुडंट लायफ जावन दी या खंयचेय काय एक मेमोरेबल काय आसा गे तुमी आमचे संग आतां शेअर करचें आसलें एक जावंक पुरो फन्नी आसूंक पुरो या आमकां समजणी मेळचें आसलें या कशेंय तुमचे एक एक्सपिरियन्स कालें शेअर करियेत की मागीर तुमचे क्लासीचे आसता प्लस तुमचे हे आसतात एसोसिएशन आसतात न्ही वय एसोसिएशन वय तेंचे एक्सपिरियन्सेस कशें जालें एसोसिएशन जालें बरा एसोसिएशनान ती बरे गंमत जाले. एट द सेम टायम आमी एक हें केल्लें व्हीलचेअर क्रिकेट ऑर्गनायज केल्लें नॅशनल लेवल. तशें तेंचे एक्सपिरियन्स बरे खंय आहले. आसलें तें ते सह्याद्री आं कॉलेजींत आहले. आं बट ऑर्गनायज आमच्या हं, एसोसिएशनान केल्ले हं. BCOMांत तशें तेंचे एक्सपिरियन्स बरे आहले. ते पुरो नॅशनल लेवल व्हीलचेअर क्रिकेटर्स हो ते खेळचे स्टाईल पळयतना हं. आमकां अशें वय न्ही मस्त इन्स्पायर जाता. हं, ते पडटात परते हं. ते तुटून बसतात व्हीलचेअरार एने तेने आं. येतात. सो ते एक मस्त रिमार्केबल एक्सपिरियन्स म्हणयात. वय मागीर तुमकां शिकोवंकूच आसतालें न्ही चड एंटरटेनमेंट म्हणोना मागीर न्ही गे म्युजिकल डे आनी पुरो आं आसताले बट वय म्हजे मेजरली कोरोना वरवीं वय वय कॉलेज वय लायफ वय मिस हं. जालें. मागीर आमकां आतां CAन मस्त अशे कॉन्फरन्सीस वय आसतात आनी आतां फेस्ट्स आसतात. हं, ते दाराय आमी मस्त गंमत हं. केला. CA एक्चुअली बोरिंग म्हणटात वय बट पळोवंक गेल्यार बरे बॅलन्स आसा. हं. शिकचे काल एक 6 म्हयने शिकल्यार वय उरिल्ल्या वेळार समा वय बरे एन्जॉयमेंटूय आसा. इट्स अ प्रॉपर बॅलन्स. हं. कली एन्जॉयमेंट न्ही कली वय शिकचे वय न्ही करेक्ट करेक्ट दोन्ही आसता दोन्ही आसता. स्ट्रेसय आसता स्ट्रेसय रिलॅक्सेशन आसता आसता रिलॅक्सेशन दोन्ही आसता. आसता न्ही होय. गे ओके अशें तर तुज्या शिकपा वेळार बाळपणा वेळार तरणाटपणा वेळार लायफ एन्जॉय केला तुवें वय न्ही गे बरें एन्जॉय केला. काही कश्टांचे समस्याचो टायम आयिल्लो आसा गे काही म्हणी ना लायफ बरें आहलें. तेंत म्हजे फर्स्ट फेलियर म्हणल्यार जानेवारीन ते दाळात म्हाका ते 3 मंथ्स 2 म्हयने मस्त कश्ट जाले म्हणयत. आनी आनीक एक हांव हांगा पाटी शिफ्ट जाताना आमी BCOMा वेळार ते दाळा म्हळ्यार 12 वर्सां थंय आसून थंयंत हांव हांगा पाटी आयिल्ल्या वेळार मस्त कश्ट जाले एडजस्ट जावंक हं. पाटी. ते 2 म्हजे कश्टांचे तुमकां कोरोनाचो टायम मोदें आयिल्लो म्हणे न्ही तुवें वय मोदें. फर्स्ट वर्स तुमकां कॉलेज मेळ्ळी वय मॅम.
मागीर तुमकां कोरोनाची ब्रेक मेळ्ळी. कितलो तेंप तुमकां ब्रेक मेळ्ळी? 1 वर्स फूल ब्रेक हं. आहलें. मागीर हांव फायनल इयर BComaंत आसतना आमकां ऑल्टरनेट डेज हं. क्लासीस आसताले. एक दीस आमकां आहल्यार एक दीस सेकंड इयराच्यांक, एक दीस फर्स्ट इयराच्यांक तशें आहलें. वट्टूक नासले. मागीर लास्ट सेमिस्टर नॉर्मल कॉलेज मेळ्ळें. तुमकां कॉलेजीक येवंक आसतालें. येवंक आसतालें. वय. मागीर तुमकां ऑनलायन क्लासीस एन्ना नातल्यो? ऑनलायन क्लासीस सेकंड इयरांत आहले फूल 1 सेकंड वर्स. इयरांत. वय. ओके, ओके. तर तशें तुमकां पयल्या वर्सा तुमकां येवंक येतालें. येवंक मागीर आसलें. सेकंड इयर तुमकां वय. ऑनलायन क्लासीस आसताली. ऑनलायन क्लास. उपरांत थर्ड इयर? थर्ड इयरांत आमकां ऑल्टरनेट डेज येवंक आहले कॉलेजीक. हां. आनी मागीर फायनल सेमांत फूल नॉर्मल जालें हां, पुरा. ताचे उपरांत ते दाळ तुमकां हांगा एग्जाम बरोवंक रेडी जावंक वय आसलें. रेडी जावंक आसलें. हांवें म्हळ्यार फावंडेशन फर्स्ट इयर जाल्या उपरांत बरयल्लें. मागीर इंटरमिडिएट सपरेट बरयल्लें हांवें. ग्रुप 1 सपरेट बरयल्लें, ग्रुप 2 सपरेट बरयल्लें. ओके. तर आतां मुखलें स्टेप तुमचें फुडार बांदून हाडचें. वय. न्ही आतां CA शिकचे भुरगे आसात मस्त जण. तांकां मस्त जणांक गायडन्स सारकें मेळना. या तांकां सारकी वाट खंयच्यान वचचें म्हणून कळना. तसल्या वेळार या कोण CA करूंक अपेक्षिता तांकां तुमी कितें एक संदेश म्हणून दिवी एक? हांवें म्हणीत हांव त्याच जाग्यार आहली. Correct. म्हाकाय कन्फ्युजन आहलें. हं. हांवें PUC जाल्या उपरांत डिसायड करून आसलें हांवें एंत करीचें म्हणून. हातून आयल्या उपरांत कळटा हाचे खंयचे पळय सब्जेक्ट्स आसात, कशें आसा. पर्सनली म्हाका मस्त लायक जालें. आय वूड से तुमचे सिनियर्सां कडेन कोण जाल्यांत या कोण ह्या फिल्डांत आसात तांचे कडेन उलोवन, तुमचे पेरंट्स आवडटा तांचे कडेन वचून उलोवन तुमकां कळटा कशें आसा म्हणून. इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क. हांव सांगिना इजी आसा. इट डिमांड्स अ लॉट. बट ताचे रिवॉर्ड तितलेच बरें आसा. सो म्हाका मस्त हॅपी आसा हांवें हें फील्ड चूज केलें म्हणून. हें क्वॉलिफिकेशन मेळ्ळें. तुमकां समा गायडन्स जायची जाल्यार इट्स ऑलवेज बेटर तुमी वचून उलया, कळा, समजया. आतां ऑनलायनय मस्त आसात, मस्त व्हिडिओज आसात, कळटात. बट पर्सनली कोणाय कडेन वचून उलयल्यार कोण ह्या फिल्डांत आसा तांकां क्लियरली सांगेत कशें आसा हें फिल्ड म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हाका खंयचें लायक जालें तें दुसऱ्यांक लायक जावंक साध्य ना. आतां हें फील्ड म्हाका पर्सनली म्हजे लायकिंगाचे अकॉर्डिंगच आसा. बट तशेंच दुसरेय आसा. आतां ACCA जावन दी, CS जावन दी, तशें सगळ्या कडेन उलोवन एक इन्फॉर्म डिसिजन घेवचें बरें म्हणटा हांव. आतां तांकां कोण CA कंप्लीट करता तांकां आतां चॅलेंजींग कामां मेळटात. पळय. तसल्या वेळार आतां जर तर तांकां तें फेस करूंक जायना तांणी कितें करी? दुसरें तांकां कांय ऑप्शन आसा गी? CAंत आतां सेमी क्वॉलिफायड जॉब्सय आसतात. वय. आतां इंटरमिडिएट जाल्या उपरांत फायनल्सा वेळार तुमकां सोडूंक जाय जाल्यार सेमी क्वॉलिफायड जॉब्सय आसतात. आनी द एक्सपिरियन्स हे फील्ड दिता, आतां आर्टिकलशीप केल्ले एक्सपिरियन्स मस्त वेटेज आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी पुरा डोमेनान काम करता, वय. पुरें ती करता. तशें मस्त एक्सपिरियन्साक वेटेज आसा वय. ह्या कोर्साच्या. वय. आनी हांगा तावन खंयच्याय वचेत, CFA वचेत. वय. बट CA इज द इंट्रस्ट बेस्ट. पयलें इंट्रस्ट न्ही गी? वय. पयलें इंट्रस्ट आसा. इंट्रस्ट आसा जे इंट्रस्ट आसतना आमकां ते हार्ड वर्क येता. येता. ऑटोमॅटीक येता. ऑटोमॅटिकली वय. येता. तशें मुखल्या CA करच्या भुरग्यांक मस्त जाण आसात. आतां 10वी जावन PUC गेल्ली भुरगींच आतां त्या PUCच्या एका मट्टारच आमी पळयल्यार थंयसर मस्त आमकां नंबर मेळटा. वय. तेंगे मस्त नंबर मेळटा. वय. आनी आतां तांकां मुखार वचूंक वाटो मस्त आसात. वय. त्या विशयान कितें म्हणटाय तूं? वय. कन्फ्युजन मस्त आसता. बट हांवें सांगचें जाल्यार तेंत उलोवन ते जाल्यार एक डिसिजन गेल्लें. मागीर ते कंप्लिटली ताचेर हार्ड वर्क केल्यार आनी मस्त ब्रांचेस आसात न्ही आतां मस्त ब्रांचेस आसात. आतां BComaंत प्रोफेशनल बॅच आसता. मागीर CS आवडटाचे एक BCom आसता, कंप्युटर BCA आसा. सायन्साचे BCA आसा. तशे मस्त फिल्ड्स आसात. इवन तुमकां तांकां BCA जावन मागीर MCA करियेत. मागीर कंपनी BBA आसा. वय. BBA आसा. BBA जावन MBA करियेत. तशें मस्त अवकाश तांच्या भुरग्यांक आसात न्ही गी? आतांचे देखून तांचो पयले निर्धार मुख्य. इंट्रस्ट खंयच्यान. इंट्रस्ट तांचो आसा आतां पळय जे. तांकां वय फायनान्स MBA म्हळ्यार मॅनेजमेंटांत आनी परत तांकां मस्त इंट्रस्ट आसा जाल्यार MBA बरें आसा. टेक्निकल नॉलेज मस्त जाय जाल्यार CA वय. बरें तुवें आसा. PUCंत खंयचे सब्जेक्ट्स काडून गेल्ली? हांवें BSBA बेसीक बेसीक मॅथ्स. मॅथ्स. एक्चुअली सडावत CA करच्या भुरग्यांनी काडून BSBA गी? वय. सडावत BSBA घेतात.
थोडी मागीर BE BA हांगा BE येतात BA इकॉनॉमिक्स वय हांगा येतात इकॉनॉमिक्स आनी म्हळ्यार फाउंडेशनाच्या अंत बेसिक मॅथ्स आसा इकॉनॉमिक्स पूण आसा बेसिक मॅथ्स असल्यार बरें बेसिक मॅथ्स असल्यार बरें बरें तांतूं तुमकां अकाउंटन्सी आसा अकाउंटन्सी सब्जेक्ट आसात सेपरेट आसात आसात आं. अकाउंटन्सी मॅन्डेटरी आसले स्टॅटिस्टिक्स आसा न्ही स्टॅटिस्टिक्स आं. आसले बिझनेस स्टडीज आं. आसले आनी बेसिक वय मॅथ्स तें तुका उपकाराक पडलें CA करून वय न्ही वय आतां भुरग्यांनी कॉमर्स काडून घेवचें जाल्यार आतां 10th आसतलें नेक्स्ट कॉमर्स काडून घेवचें जाल्यार खंयचें खान गेल्यार बरें म्हूण तुवें म्हणचें तें तांचे इंट्रस्ट आतां तांकां BCA आनी करूंक जाय आं. जाल्यार वय कंप्युटर सायन्स न्ही एका दोळा CA काडून घेवंक जाय जाल्यार CA काडूंक जाय जाल्यार BSPA BA बेस्ट चॉयस वय म्हणून सांगचें बेस्ट तुवें न्ही चॉयस तांतूं बेसिक वय मॅथ्स आसा कित्याक म्हळ्यार इकॉनॉमिक्स आमकां मागीर वय शिकयत इकॉनॉमिक्स इज डिटेल्ड बेसिक सब्जेक्ट वय थियोरेटिकल बेसिक मॅथ्स इल्लेशे चड टेक्निकल वय आसा वय इल्लेशे इट टेक्स अ लॉट ऑफ PUC खंयची तुवें बेळगाम केल्ली PUC बेळगांव केल्ल्या कशी आसली तुजी PUC स्टडीज PUC बरें आहले ते स्टेट बोर्ड आसता न्ही थंय तशे तुका कितले पर्सेंटेज मेळ्ळे PUCंत PUCन म्हाका 97.8 व्हेरी गुड बरे पर्सेंटेज तशें तुका हांगा डिग्रीक हें मेळ्ळी सीट मेळ्ळी सीट मेळ्ळी आतां तर आमच्या फुडल्या भुरग्यांक तुमी असो संदेश दितात पयलें तुमकां हें जाय एक गोल ओरिएंटेड न्ही गोल ओरिएंटेड तें फस्ट येस गोल ओरिएंटेड वय मॅम म्हळ्यार स्ट्रॉंग एक गोल जायचे कित्याक म्हळ्यार आतां कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्डांत आसा आमी आतां मस्त कॉम्पिटेटिव्ह आसा वय. वर्ल्ड बेसिक अंत काही जायना आतां करेक्ट आय वुड से वय ऑलवेज एम हायर स्किल बेस्ड एम बेटर इवन तुजे स्किल स्किल्स डेव्हलप करचे वय पडटा. आनी आतां इतले फास्ट मूव जावन वय. आसा सगळे आतां AI बेस्ड वय कितले कोर्सेस आसात AI वय. बेस्ड ताचे वयर फोकस हम्म. वय मस्त कन्फ्युजिंग जाता भुरग्यांक वय. एक्चुअली तेय एक एस्पेक्ट वय. आसा कित्याक म्हळ्यार इतले येवन आसा खंयचे कांगचे वय, कळना वय, वय. तांकां बट गोल ओरिएंटेड जायचे वय. एक गोल दवरल्यार एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस आतां एआयच्या एंट्रन्सा वरवीं एंटर जाल्ले वरवीं आमच्या CA सब्जेक्टांक या स्टडीक काही परिणाम आसा दोन्ही आता हम्म. AI इज हेल्पिंग ऑल्सो हम्म. ऑडिटान आता मस्त म्हळ्यार AI चे हेल्प कांग घेवन आमकां इजिली फिनिश हम्म. करियत काम हम्म. सो टेक्निकली आमचे नॉलेज आनी आमचे स्किल्स स्ट्रॉंग आल्यार हम्म. AI काही करूंक जायना वी करेक्ट कॅन यूज AI फॉर आवर बेनिफिट आमी युनीक न्ही मनीस Yes. युनीक न्ही आतां आमी ताका कितें दिलां तेंच फाटी तेंच दिवचें फाटी दिवचे आमची ओरिजिनॅलिटी ताका दिवंक साध्य ना न्ही तें एक आमी भुरग्यांक मतींत घालचें पडटा म्हणजे ताची हेल्प आमी कान घेवयत हे हेल्प कान घेवयत पूण आमचे कडेन कितें आसूंक जाय जे कितें Yes. स्किल्स आमचे कडेन आसाचे ते आमी पयलें सोदून काडूंक आसात त्या विशयान कितें म्हणटाय होय गी कम्प्लिटली एग्री आतां स्टडीज सांगाता तुका दुसरे घाले स्किल्स पुरा काही तुवें डेव्हलप केले आसा गी एक फावटी तुवें सांगले आतां स्पोर्ट्स तें बरें वय आसलें इस्कालांत मस्त आल्ले स्पोर्ट्स अंत आल्ली बँड अंत आल्ली हम्म. स्कूल बँड अंत स्पोर्ट्स अंत स्टेट लेवल म्हणसर पावली हम्म. नेटबॉल हम्म. बास्केटबॉल खेळटाली हांव हम्म. आनी मागीर डान्सान म्हाका इंट्रस्ट डान्सान प्रोफेशनल डान्सर न्ही हम्म. बट मस्त इंट्रस्ट आसा हांवें बॉलरूम डान्स क्लासीक गेल्ली हांव हांगा मँगलोरांत तशे थोडे जाईव बचाटा ते हम्म. डान्स जातात आनी उफय तशें स्किल्स Yes. बरें आसले पूण CA करतना हाका इल्लोसो आमकां वेळ दिवंक उणो पडटा न्ही वेळ उणो पडटा वय बट ते एक बरे एस्केपी जाता वय, म्हळ्यार आतां इतले आमी फुल काम करन या शिकोवन ताका पुरो इल्ले टायम दिल्यार एक मायंड फ्रेश जाता वय आनी better. डेव्हलप करियत तुका येस आनी काम वय. करता पूण कामाचें प्रेशर आसता वय कामाचें प्रेशर आसता इल्लो टायम कान येवंक वय. चिंतला हिंग तुवें आतांच कामाक जॉइन जावचे प्लॅन करना जाय गी इल्लोसो वय टायम आतांच कामाक जॉइन जावचें म्हण चिंतला हांवें बट आतां आनीक रिसर्च करन आसा वय, खंयच्या वय. फिल्डाक वचीचें म्हणून बरें तुका एक बरें एक फील्ड मेळून दी तुज्या टॅलंटाक तुका जें कितें देवान कितलें बरें दिल्यात सकत आसा ते तुका डेव्हलप करूंक बरो अवकाश लाबून दी बऱ्या एका फिल्डाक तूं वच आनी बरें एक यूथ एक इन्स्पिरेशन जायचें तुवें तशें मस्त जाणां आमचे आज आयचे उलोवणें पळयतात मस्त संगती ती आमचे जावन खान घेतात जें कितें तुवें शिकलाय कितें म्हळ्यार एका मनशाक आसलें इतलें देणें तें आनी एकल्या मनशाक आसना आसना. हर एक मनीस युनीक आसता ओके तशें तुज्या आनी तूं मस्त कश्ट काडले त्या कश्टांत तुका जैत जोडले तो संतोष तूं आतां बघून आसाय तशेंच आमच्या विक्षकांक आमच्या युवजनां जीं कोण पळयतात आमचे उलोवणें आयकतात तांकांय तुज्या जावन बरें लाबोवन दी बरें फ्युचर तांकांय लाबोवन दी तुकाय बरें फ्युचर लाबोवन दी तशें असो एक आमकां अवकाश मेळ्ळो आज उलोवंक ह्यो संगती पुरा वांटून घेवंक देखून हो अवकाश करून दिल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्राक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच सर विक्षकांक तशें प्रेक्षकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा म्हाका हो अवकाश दिल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्र आनी फेल्सी मॅमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा व्हेरी गुड थँक्यू विश यू ऑल द बेस्ट थँक्यू येस